सगळी उबी रावन सुरवातीची गायन आमी गावुया. खोल खोल कोणान पडला. आय 12 पान 122. आय 12 पेज 122. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, माय मोगाचो येवकार तुमकां हे सकाळच्या दिसाक ह्या मिसा बलिदानात आयची इंतेसांव जे फेरीन बियेगस हे आमचे भाव पासून आमी मागता. तशेंच थॉमस फेर्नांदीस आनी मारिया कोसिसांव बियेगस ह्या आमच्या भयणी भावांक सर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या जिवंतपणाची बागेली करूंक मागता आसतना मारिया गोन्साल्वीस ही आमची भयणीचो वाडदीस, तिका आनी आपलो वाडदीस समारंभतेल्यांक देवाची कृपा आनी बरी भलायकी मागुया. एलिसांव सोंपली, निकाळ आयलो. आमी आतां मागुया नवो सरकार आमकां मेळचो आसा. ह्या सरकारी फुडाऱ्यांनी गोंयचे बरेपणा पासत, गोंयचे हिता पासत पोट तिडकीन वावरूंक आपले पासत न्हय पूण गोंयचे बरेपणा पासत सगळ्या लोकां खातीर वावरूंक तांकां देवाची कृपा पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमी मागुया. दिसान दीस आमचें जिवीत अदीक देवाक मानता ते भशेन जावंक हे मिसा बेटीन आमकां कृपा मागून काळजा मनाची तयारी करुया. हांव पातकी सर्वविधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तनाव विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूतो, सोम्या सोम्या काकूतो, विसा विसा काकूतो, विसा विसा
प्रार्थुया. एक घडयोगीच रावन आमची एक एकल्याची गरजो, एक एकल्याची चिंतेसां, एक एकल्याची प्रार्थना बापाक उबारुया. मोगाल बापा, पास्कांचे पोरबेक फावो ते परी तयार जावंक आमकां तुज्या बाबार्थ्यांक तुजो आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दोणवणीन हो प्राचीत काळ समरमता. ती दोणवण जण एकल्याच्या ओतम्यांक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पो देव अशें म्हणटा, नोश्टो मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पालीत, समूट सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो, तो मोडचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास कोचचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नोश्टो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सुरवेस्पो देव उलयता, पातक्या मनशान आपलें नोश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नोश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचें नोश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सुरवेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय, वो तुमीच करता तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समूट सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरोंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. परतून म्हणुया, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. कोल कोल कोंडान पडला, तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनांचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो जोर ताव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सवें म्हणून परमेश्वरा आमी बोसतांव तुका. जबाब, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयोन ओतमो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत, राखणो आशेवन आसता. त्या वून म्हजो ओतमो दोनयांक आवंड्योन रावता. जबाब, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो धरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगलो पुरोम इस्वराचेर.
ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत तारुणाची बोरती. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सोर नुशेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवाचाक तोच एकलो. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूंच म्हाका पाव. उबी रावया. तुमची सोगलीं पातकां झाडून उडोवयात म्हणटा सोर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें कालीज आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते बापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्याशी सांग म्हणे, शास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत केदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोणाची कास्तीक सांपडटलो. हे पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसत म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर, आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर पोत्तून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उप्रासलेलो तोणटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घोडी तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बणकोणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दोमडी फारीक करी पुरान थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. म्हजे भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी स्पोर्ट्स पळोवंक वयता. जायते फावटी आमी टॅलिव्हिजनाचेर पळयता ऑलिंपिक्स, युरोपियन चॅम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स, नॅशनल एथलेटीक मिट्स. थंय दोन इव्हेंट्स आसतात. एक आसता हाय जंप म्हूण आनी एक आसता पोल वॉल्ट म्हूण. हाय जंप आमी जाणो धांवन वेतात आनी एक बडी वयल्यान उडी मारतात. पोल वॉल्ट एक कोंड असो घेवन धांवतात आनी ते कोंड्याचेर पेजाचेर वयल्यान उडी मारतात. भरपूर वयल्यान उडी मारतात. ही बोडी आसता ती मातशे वयर काडटात आनी एक वांटो घेतिल्ल्यांक चान्स दितात आनीक वयर काडूंक, आनीक वयर उडी मारूंक. ते म्हणटात रेज द बार, म्हणजे ती बोडी वयर काड. पोल वॉल्टाकूय तशीच वयर आसता बोडी. धांवून वेतात आनी मानीचेर ते वयल्यान उडी मारतात, मातशे वयर काडटात. जायते फावटी ती पडटा. 2-3 फावटी ट्रायल केले म्हणटच ती तर पडटा. जाणें ती पार काडल्या ताका मागीर गोल्ड मॅडल मेळटा. भाव भयणीनो, आज
जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां कितें तरी सांगता. हय कितें रेज द बार म्हणजे कितें बेश्टे सादेपणी क्रिस्ती जिवीत जियेनाका, मातशें उंच वच. तुमी सांगलेलें आयकलां, जिवेशी मारूं नाका. जिवेशी मारीत तो गुन्यांवकार जातलो. thou shall not kill इतलें बरयलेलें आहा. पूण जेजू मुखार वयता. इट्स नॉट जस्ट किलिंग, फिजिकल किलिंग, जिवेशी मारूं नाका ना, मुखार वच म्हणटा जेजू. तुज्या भावाची रागार जायनाका, तुज्या भावाक पिसो मुडिनाका, तुज्या भावाक आरे देव धर्म नासलोले मुडिनाका, तुज्या भावाचेर शिराप सोडिनाका. फुडें वच. इट इज नॉट इनफ जस्ट नॉट टू किल फिजिकल, जीव काडप. जीव काडल्यार पातक आमी जाणा. जेजू एक पावल फुडें वता. रागार जायनाका म्हणटात तुज्या भावाचेर. रागार जायनाका. आमी जिवीत सदांचें न्हय, आमी कितलीं रागार जाता. एकामेकाचेर तिडटाव. जेजू आयज आमकां सांगता रागार जायनाका. रागार जाता केन्ना आमी जायते पळय आमी नोकळो. व्हडली आयची पिळा, फादर म्हाका रोखडोच राग येता. आमी रोखडीच बेजार जाता. आमी रोखडीच तिडटा एकामेकाची. जेजू आमकां आनी कितें सांगता, भोव करून हे पिराचीत काळांत. लेट नॉट द सन गो डावन इन युअर एंगर. रागान सुर्या पडूंक दिनाका. आज भुरग्यां तरणाट्यां जाणट्यां लॉट ऑफ स्टबर्ननेस which causes anger. Lot of ego-centeredness which causes anger. आज कोण खालती जावंक सोदिना. आनी जायती पावटी बाबा मडिनो आमी राग वर्साचे वर्सां जायती पावटी पिणगेची पिणगी घेवन आसता. जेजू आमकां उत्तम जिविताची देख दाखयता. रागार जायनाका. कोणूय आपल्या भावाची रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आपल्या भावाक पिसो मोडीत जाल्यार, आपल्या भावाक देव दोन नासलेलो म्हणून जाल्यार तो एमकोणाची कास्तीक सांपडटलो. आमचे संबंद भाव भयणीनो एकामेका सोबीत कशे जावंक जाय हें जेजू दाखयता. रेज द बार ऑफ युअर क्रिश्चियन लिव्हिंग. तुज्या भावाची भावना, तुज्या भावाचें नांव, तुज्या भावाचो आबरू, तुज्या भावाचें बरेपण उंच दवर. आमी जायते पावटी अशोकतायेन एकामेकाक जायतीं दुखयता. एकामेकाचें नांव पिड्यार करता. एकामेकाचेर बोगलांडां घालता. जायते पावटी वस्तू घडून सांगता. प्रत्येक जाणांक आपल्या नांवांचो आबरू जाय. प्रत्येक जाणांक आपल्या नांवांची वडवीक आसा. प्रत्येक जाण आमी देवाच्या सारक्याची आनी सुरोपाची. सो आय हॅव नो रायट टू स्पीक अगेन्स्ट others, against my brother. Much more to get angry. आमचे खातीर कुर्सार मरून जिवन जाल्लो जेजू आमकां एक एकल्याक उंच देख बोगसण्यांची, देख सोंसणीकायेची, देख काल्तिकायेची. ह्या पिराचीत काळांत आमी राग सोडुया. रागाचे गुलाम आसा मेकळीं जावया आनी सगल्यांचे एकसरान जिवंक आमकां कृपा मागुया.
माफी मागता हूँ, शांति देता हूँ, बेटोनिंग आम्ही गायन गाऊया. C22 पान 30 आणि 7, C22 पेज 37. आमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमचे दयाळ बापा, तुजे कोणाचे पदवीन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेजून कुर्सार आपले रोगत ओपलेले योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योद्न आमी आतां तुका भेटयता आनी दोयाळेन तो मानून घे म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची इंकाळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा पांयार वळटा. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वैवश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीधर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोनवण दितना उगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलें. तुजे पुता जेजू सवे आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तुरांगा एकठांय आसलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दोळाळ दिश्ट घाल आनी आमचे देण्याचेर तुजे पवित्र आत्म्यांक पाठय. ताचे पदवेन जावन ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. पातका वरवीं आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सोरची पोतून येवंक आमकां बोळ नासलें तेन्ना बोवाड्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुजे पुता जेजून एकलोच पातोक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी खुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत करार उश्तापूक वेचे वेळार आपले शिसां बराबर पास्कांचें जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातं. सोगली रोस ना बापाची गोपां धाडून आपूण कुर्सार रोगोत वारोंक वेता म्हूण जाणा जावन जेजून दाकां सोल्ल्यान बोललेली कास घेतली. तुका नव्यान दीन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हजे रोगताची कास. नवे आनी सासनीक कोरोराचें रोगत पातकेंचे मोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बाबर्ताचो गूड परगुटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवोन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्क आनी सरोनात असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता. देखून विस्वासी आनी खरें देवा, ही मनशांक तुजी इश्टागूज नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोण वाळे बाप्पा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानांत वांटो दिला तांचेर तुजी दोळाळ नजर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बेद आनी वेगळो साद नासलेले केस कुडींत आमकां एकठांय. फ्रांसीस आमचे पापा सायबा, फिलीप आमचे बीश सायबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा कडेन मोनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकूच सर देवा, आमचे मेल्ल्या भाव भयणीक तुजे सासनीक गोपांत घे. एक दीस तांचे बराबर आनी आंकवार मरीच्या तिचे पोती बागयून झुजे आनी दोन दुतां सांगाती बागयूंत कशी. तुज्या बागयूंता मदें सरकार आमी आसतल्या म्हूण आमकांय बरोवचो आसा. हो वेळ पावसो तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसळेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसल्या जेजू बरोबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतले. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तालमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन उतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होस्त जेजू क्रिस्ती जिविताची उत्तमताय जियोवंक आमकां आपयता. हो जेजू आमकां आपले भक्षणीन दोयाक काकूत दिता. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन
रागा दुस्मानकायेचेर झुजतेली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूशी येयात. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D21 पान 5 आणि 8, D21 पेज 58. प्रार्थया. कोण वळ्या बाप्पा, तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं. सगळे तरेच्या पोरणे खोटेपणांतली भोव करून रागा दुस्मानकायेंतली नितोळ जावन तुज्या सासणेच्या सुखांतूय आमकां वांटो फाव जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज शुक्रार इगोर्जे भायर वियासाक कुर्साची वाट आसतली 5:30 आनी त्या उपरांत इगोर्जेन मीस. हाची कुर्साची मांडावळ करूंक आमाराल, दुर्गावाडी, पियाले, नायराले, मार्टिन्स, मोरोड
ह्या भाड्यांतली फिरगुसकारांनी वांटो घेवंक आमची तुमकां विनंती. फाल्यां इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट आनी ते उपरांत मीस. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळे तुज्या होकमान शेवटाची गायन गावुया. आय 28 पान 130 आनी 3, आय 28 पेज 133.